भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. देवाक दिनासूया ह्या दिसाच्या देण्या पासत हो दीस बरे भशेन सारूंक आयच्या मिसान आदार मागुया. हे मिसाचे आमी भेटयता पळय तें जोखीन देसोजा ताच्या आत्म्याक पयलो वर्साचो उगडास खरेंचपणी ताचे पासत हे मिसान मागुया. ताचे पासत मागतना मागूंक लायला बर्थडे विलियो दिए सपेको तशेंच 21st बर्थडे सिझल फेर्नांडीस तशेंच कॅली गोन्साल्वीस हांचे पासत मागता आसतना आनीकूय कोण बर्थडे मनयता जावं काजारा दीस मनयता मागुया तांचे पासत. भोव करून दुयेंती पासत मागुया. एकामेका पासत मागून हे मिसान बरे भशेन वांटून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू कांयच कोणूय जाता धर्मांचो व्हडलो कायदो खंयचो जेजू 3 कायदे उगडास करता. मोग देवाचो, मोग तुजो आनी तुजो मोग कोताय तसो पेल्याचो. तो देवाचो तुजो आनी पेल्याचो. आमी देवाक पयलो जागो दिवंक आनी तशेंच आमचोय मोग कोत्ता ते भशेन दुसऱ्यांचो मोग आमी करूंक जेजू आमकां एकल्याक आयज उस्कायता. समजूंक ताजो कायदो आनी ते प्रमाणे आमी सदांच जिवंक आयचे विचार आदार मागुया. हे मागणे आमचे देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओडकून सगल्या गिरांवाचें देवा लागीं एकामेका लागीं बॉक्स जावन मागुया. तूं धरून म्हणुया हांव पातकी स्वर्गुरा देवा तुमकां भाव भयण्या उच्चारून सांगता मनाची संतानान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. आमचो अपराध आमचो अपराध आमचो व्हडलो अपराध सदांच वार मरे स्वर्गे उदकान भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस्वराच्या लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोद वेदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगलीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या दोलो बापा आमचे काळजांत तुज्या मोगान भर. आमच्या पातकी सैमाचे वणावण्यो दोमावंक आमकां बळ दी. तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलून सर्गींच्या सुखाक आमी पावूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या आसुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. बसून देवाचे उतार आयकुया. ओजियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा इस्रायल पोरचे सर्वेस्परा तुमच्या देवा सरशी परतून येयात.
तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जालें गोट्टान. कोणती दुखीची उतरां घेवन सर्वेस्पराशी परतून येयात. ताका म्हणात, आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओटांनी आमी तुका वाखाणणेची भेटवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्याचेर आमी चडून बसची नाव. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची नाव. कित्याक तुज्याच सवें अनाथाक काकलूत मेळटा. ताच्या अविस्वाशीपणाक वखद लायतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कडसरलो. दोवा वरी हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी कोणेली सारको तो वसतलो. लिबानाच्या रुखा परी तो पालां घेतलो आनी ताचे फांते पयस पयस पावतले. तो आजेतिना वरी सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा परी दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावलेक ती बसूंक येतली. गोवाचें तांकां खूब पीक मेळटलें. दाकाचो मोलो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो ना वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफ्रायमाक आनी कसलो संबंद उरला? ताचे मागणें आयकतात तो हांव आनी ताचो सांबाळ करतात तो हांवूच. हांव एका सोदा जित्या सुरू रुखा सारको. म्हाकाच लागून तुमी सुफल जाता. शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवन जाणार मनीस ताचो अर्थ शिकून सर्वेस्पराच्यो वाटो नीत. बरी मनशां ताचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आदलून पडटात. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. पोतून म्हणया, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. ओळखूंक येनासलोलो हो तालो हांवें आयकलो. तुज्या कांदार जूं दवरलोलें तें हांवेंनूच काडलें. पांटीकोरचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोलदीरपणाक उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वादोलाच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरचे म्हजे शिडकावणेक कान दी. इस्रायला, तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. बायल्याक कोणाच्याच देवाक बुजू नाकात. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव, सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. म्हजे पोरचेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरलोली जाल्यार, बऱ्यांतलो बरो घोव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी कोळपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. उद्गार. जिवीत बोदलात म्हणटात सर्वेस्पर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सुमिया. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजू कडेन
सगळ्या आज्ञा भितर पयली व्हडली आज्ञा खंयची तें विचारलें. जेजून जाप ताका दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सरस्पर आमचो देव एकलोच धनी. तुज्या धनया देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या बोडान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी आसा ती, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाच्याहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. धर्मशास्त्रांतल्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा, ताजे बगो दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी बोडान मोग ताचो करप. आपलो मोग करता तसोच आपल्या पेल्याचो मोग करप. सगळ्या समर्पणां आनी बलिदाना परस अदीक व्हड तें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतान पयस नाय आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. बसा. वा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान एका विचाराक जेजू जबाब दिता. आनी विचार करपी बेश्टो न्हू, एक धर्मशास्त्री, शिकलेलो, शास्त्रां जाणा आसलेलो, धर्माचे कायदे जाणा आसलेलो, तो सभे माजार जेजू लोकां लागीं उलयता आसतना जेजू लागीं विचार करता, धर्माचो व्हडलो कायदो खंयचो. आनी जेजू एके भाशेन 3 कायदे एक करता. मोग देवाचो, सगळ्या काळजान, मनान, सोबतेन, बोडान मोग देवाचो. दुसरो, मोग तुजो. आमी जायते जाण आमचो मोग करिना. आमकां दुसरो अदीक बरो दिसता आनी देवा लागीं घोडे जायते फावटी मागता, म्हाका ते भाशेन कित्याक करूंक ना, हे भाशेन कित्याक केला. त्या पासून जेजू सांगता, आसा तसो देवान केला तसो तुजो मोग कर. आनी तुजो मोग कोताय तसो तिसरो पेल्याचो कर. हाज्या भायर आनी कायदे ना. आनी मोग करप म्हणटा तें बेश्टें भायल्या भायर न्हू. आमी जायते जाण समजता मोग देवाचो म्हणटा पळय तो खेरीतपणी कोरेजमान दिसाक वचप, जायते रोजार करप, तेस करप, उपास करप, मागणें करप, हे भायल्यो वस्तू कितें केल्यो आमी अदीक देवाच्या मोगान आसांव, देवाचे मोग आमी दाखयता. जेजू आमकां सांगता, कायद्या वयल्या वयर पाळ्ळ्या उपरांत आपल्या शिकवण्यान जेजू जायते फावटी जायते आमकां सांगलेलें आहा. मोग करप म्हूण सांगलेलें, बरें चिंता, बरें उलया, बरे भाशेन चला, बोगसा एकामेकाक. हे भाशेन जायते कायदे जेजून आमकां स्पोज सांगलेले आहा. आमी जेजून सांगलेले कायदे घडीक पाडिना, पूण ते वचपणां करता. घडीक सद्दां मिसाक येता, नॉट बॅड, बरें आहा मिसाक सद्दां आमी येता, कुमयांक येता सद्दां, घडीक तेस करता सद्दां, आनी कितें रोजार करता. हें सगळीं देवचपणां. इट हेल्प्स, आदार करतात आमकां बरें जिवीत जिवंक. पूण जिवीत आमचें बरें जावंक जाय. आमचें बरें कितलीं झगडीं, कितलीं नाटकायो, कितलें कुसकेपणां, कितलें रागान आमी भोंवता, बरें दुसऱ्यांचें उलोवचें सुवातेर कांय वायट उलयता, हें सगळें आमी करता. त्या पासत जेजू उगडास करता, धर्माचो व्हडलो कायदो पयलो मोग देवाचो. पयलीं स्वाद देवाक दिवपाची. कितेंय देवाक वायट करपाचें आमकां सोयेक मेळटा, वायट पयस करप, देवाचो मोग करप. हो देव ताका पयलो जागो. दुसरो, आमकां एकल्याक आमी आमचो मोग करप, बरे भशेन राखप, सांबाळप, बरे भशेन जिवप, जिवीत बरें चलप. आनी तिसरें मोग पेल्याचो. पेल्याचें वायट उलयना जावंक, जाता तें बरें करूंक, भोगसूंक. हे भाशेन आमी तो जियेल्यार आमी अदीक अदीक देवाच्या मोगान वाडटले आनी आमचे मदें बरेंपण जायतें वाडटलें. क्रिस्तांनो, हो खरेंच 40 days ऑफ ग्रेस देवान आमकां दिला. बेश्टें आमी रितीर केलो, हें केलें तें केलें. आयज आमी रितीर करता 3 दिसांचो.
रितीर केलो उपरांत निमाणें कुमसाज जालें जालें करायज जालो हॅपी कोरेजमान आमी जेजू बराबर चलता 40 days ऑफ ग्रेस जेजू बराबर चलता ताच्या लागीं उलयता तो कितें सांगता आमी आयकता कोरेज एके भशेन काबार जातच जिवीत आमचें बदलता वी चेंज हांव आदले भशेन मनीस न्हू हांव आतां नवो मनीस तेन्ना कोरेज म्हाजो फायदो येतलो आनी आमी जिवितान अदीक देवाक मानूंक वावुरतले हेंच आमी करूंक शाणपणान आमकां बरोवन आयच्या दिसान मागुया बसूनच भेटून गीत गावया गायन गावया आमचे दोन हात उबारून C1 पान 28 C1 पेज 28 भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पोद विदा देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात दयाल बाबा आमी भेटोवंक आयिल्ल्यान त्या दानाचेर प्रसन्न जावन दिश्ट तुजी घाल तें तुका मानता तसलें जावं आनी आमकां तारण जडोवंक तें उपकारूं हे आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूचे नवीन सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं आमची कार्ड जावं वारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोट विदारान ससनाचे देवा सोरकार्यां सोरताय तुका आमी दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो आमचे कुडीक आमी जल्मून दितना उणाचें बोल्ट मोडटाय आमचें मनां उंचो भारताय वेगवेगळे सगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससण्याचें इनाम तूं आमकां दिताय ते जेजू देशी देवदूतान सर्गींचो सगलो दरबार तुवें थोर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी सगळे इस्तुती तुजी गायता Oh
देवास तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून की तेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रागात आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पिसात समोर पुजी ते स्परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कोण हांवें दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससनय कलराचें रगत पातकाचे बॉक्सान मेलच्याक तुमचे पिसात आनी समेस मनशां पासत ते बरा वतलें हें म्हजें उगड आसा करात Bavartato gut porgotuia. Gesù vero, Gesù ci montano, Gesù dove arrivano. Papa, giudice monna, tani per noi живот пона тами бокти пен уграско там. No जीविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जरी कोण रागो शेवतले आमी समेत सांग पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिसांच्या घेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे आनीकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आमचो इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी पोरचुरीक तुमकां मोट पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारी देवाची माई सांगती बेगीन धरम दुतांनी सोर काडी तुका म्हणल्या सगळे भक्त बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाडो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोत बिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत करीतपणी क्रिस्तांवपणा पासत ताका दिन वाचुया सरांस ताचेर विस्वास दवरून बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक पेल्याचो आमी मोग करूंक उदेक करून सगळ्यां परत देवाचो मोग करूंक आनी आमचोय मोग करूंक आमकां शाणेपणान बरो म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा सर्गीच्या स्वराज आमचो दिसपटो ग्रास जावंक आनी आमी आमचेर केलेल्या औषधा तशें आमची पाप आनी आमकां जाणेपणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सुरेस्परा सुरवेटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां सोसाय दी सुरगींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्तूच्या येण्याक बरोवशांनी वत रेखता तर आमकां चुदारका कुतीन सरपात कंतली सुटोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां तुमच्या पात्मेचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल त्यो कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय राजोडचो लोयताय ससनाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची
देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टिले आमकां शांती. हो जेजू खरो देवाचो पूत. आमच्या धर्माचो व्हडलो कायदो जेजू आमकां सांगता, मोग देवाचो, मोग तुजो आनी मोग पेल्याचो. हेच भशेन आमी सदांच जिवंक शाणेपणान आमकां बर म्हण देवाले मागतना ही देवाची शिळी संवसाराची पाप काडटा ती. हेच जेजून खुशालकान मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगळीं आमी सुभागी. तुमच्या भितरेवचे म्हाका पावना. तुमच्या एका उतरान म्हाका भलायकी. कोम्याच्या वेळार आमी गायन गावया. एकाच उंड्यान D10 पान 52 D10 पेज 52. प्रार्थना.
सुर्गीच्या बापा हे बलिदानान आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या काळजांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक फोडादीक जावं सकत आनी आमी सरकार पावसोर तुजे जिवान आमकां ओदीक ओदीक तूं भोर हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूच्या नांवीन उगडास कोता आयज आमचो 3 दिसांचो रेतीर कोमेस जाता सांजे 5 वरांचेर सुरू जातलो 5 वरांचेर सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं सोरपोद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन. वचात स्वरांत देवाचो आनी तुमचो मोग पयलो जोगाव ताका दियात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार शेवटाक गायन गावया जिविता तूं उजवाडा तूं K4 पान 141 K4 पेज 141